गायन घेऊया I9 पेज नंबर 119. I9. जेसू मोच्या तुझे रावपाक येता बोसू मोची सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी आयचे मिसाची भेटेक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बेटिना डिसोजा ही कॉस्ता हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात आमची तरणाटी वेन्सिओ डी कॉस्टा, शविना ब्रांचीस, मार्क मुनीज आनी प्रितम गावडे. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरो फुडार फावो करूंक आमी तांचे पासत मागुया. कितें भाशेन मागुया आमचो ऑल्टो बॉय क्रिसेंट मिस्किता, ताची हार्ट सर्जरी जावपाची आसा, ती बरे भाशेन जावंक आनी ताचें जिवीत देवान आपल्या हातान दवरूंक आमी ताचे पासत मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज करीत भाशेन युक्रेन ह्या देशा पासत आनी रशिया ह्या देशा पासत हें झूज सोंपूंक आनी जे कोण फकत आपणाचीच वडवीक करूंक सोदतात तांणी देवाची खुशी करूंक मुखार सरूंक तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या राजा पासत मागुया. जायत्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमकां दिश्टी पडटात निसंटनाच्यो घडलेल्यो एकार एक. जायतीं परमिशन्स नासतना आमचे भोंवतणीच जायत्यो असल्यो वस्तू घडपाक लागलेल्यो आसात. जाल्यार मागुया आमच्या सरकाराक, नव्या सरकाराक फावो तें बळ आनीक देवाची कृपा सगळें बरें तें करूंक आनी वायट जें आसा चुकीचें आसा तें पयस करूंक आनी आमच्या लोकांक जागृताय दी म्हणून मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजू म्हज्या तुजेर हांव पाती येता. ही उतरां म्हणून आयज आमी हे मिसाचे भेटेक सुरवात दिल्या. हे मिसाचे भेटेक आमी भितर सरल्या. खरेंच पाती येता गाय आमी जेजूचेर, खरेंच पाती येता गाय आमी देवाचेर. जायते पावटी आमी भरवसो नासलेल्या मनशां भाशेन जियेल्यात. तर हो भरवसो आमकां फावो कर म्हूण मागता आसतना जायते पावटी आमी निराशीपणान आनी भरवसो नाशिल्ल्या भाशेन जियेल्यात देखून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गौड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पराक आकलुत्सारा देवा, तुजे पवित्र सभेक ओदीक ओदीक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुज्या विणे तिच्यान सवस्कायेन जीव नजो
देखून तूंच तिका निरंतरीन चलय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक आमीन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाच्या फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उदेशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्ले, पूण ताका कोड फुटलोले. एकदां सिरियेच्या कांय सिपायांनी इस्रायलाच्या देशांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेल्लें. ते नामानाचे बायलेची चाकोन जालें. ताणें आपल्या दोनयांक म्हणलें, म्हजो दोनी सामारायेच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो कोत्तलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इस्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालेंत 6,000 भांगाराची लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोरशीं धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो कोच्च्याक. ही चीट वाचुना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तर कशें झगडीं करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिजाबान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगूंक धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगोस्त्रां पिंजल्याय? ताका म्हजेशी येवूं दी, आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गोमतलें. आपल्या सांगात्यां बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजाबाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजाबान ताका सांगूंक धाडलें, वच आनी जॉर्दान नदयान 7 पावटी ना आनी तुजें आंग पोत्तून नितळ जातलें. रागाबरीत जावन नामान पोत्तून वचोंक कोत्तालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावून म्हाका बरो कोत्तलो म्हूण हांव चिंततालों. आबान आनी फारपान दमास्काच्यो नदी सगल्या इस्रायलाक उदका परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हावून म्हज्या नितळ जावंक जाय नासलें काय? आनी पोत्तून सगलो रागाबरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकोर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसलेंय आगोड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तुमी ती कोच्चो नासलोय? देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकोचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजाबाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जॉर्दान नदयेंत बुडून भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगल्या आपल्या सांगात्याक घेवन तो एलिजाबासी पोत्तून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें,
आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओचीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी खुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा, म्हज्या मोगाच्या देवा, किनोऱ्यांचेर गायतलो, तुजी स्तुती कोत्तलो. जबाब. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. ताच्या उतरांचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोनाची बोत्ती. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. सौम्या. जेजू नाजारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळो असो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलोली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोंगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. आयचें जबाब स्तोत्रान आमी म्हणलां आनी उद्गारान आमी म्हणलां, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक ताच्या हातान आसा काकलूत तारोणाची भरती. आनी मिसाक भितर सरता आसतना जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां हें गीत गावन आमी भितर सरल्या. खरेंच काय पातयेता हांव आमी? खरेंच काय विस्वास आसा आमकां? भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी एलिजेव प्रवाद्याची खबर आयकल्या आनी एलिजेव प्रवाद्याशी आयला तो नामान सिरियेकार. आनी नामान फौजेचो मुखेली राजान धाडलेलो. एका राजान दुसऱ्या राजाशी चीट बरोवन धाडला. ह्या दिसांनी आमी हे राजा आसात तांचे मदें हें उलोवप चलता तें आयकता. प्रेजिडेंट ऑफ रशिया आनी प्रेजिडेंट ऑफ युक्रेन पीस टॉक्स उलोवप करया, सुटावें करया म्हणून युक्रेनाचो प्रेजिडेंट मागता.
जाल्यार दुसरे वाटेन रशियाचो प्रेजिडेंट बॉम्ब घालीत आसा. उलोवप जाल्या बगर शांती जावची ना अशें जायते जाण म्हणटात. भाव भयणीनो, ह्या दोग जाण राजा मदें हें उलोवप कशें जालें, चीट बरोवप, एकामेकाक सांगप. मागलां कितें? मागलां तें हें, हो म्हजो सेवक, हो म्हजो चाकर नामान, ताका कोड फुटलेलें आसा, तें बरें कर आनी धाड. भाव भयणीनो, कोडाचें दुयेंस म्हणल्यार लेप्रसी, त्या काळार ही एक ओशाची पिडा जी केन्नाच बंद जावची ना. लोकां मदें असलोय समज आसलो की हेच पिडेन संवसार काबार जावपाक शकता. पूण आयज आमी लेप्रसी हें कोडाचें दुयेंस खंय पडयता. आयज तें बरें जावन गेलें. गडे थोडे जाण हांगा थंयसर ही लेप्रसी आसा, पूण आयज ही लेप्रसी मरणा दी कशी कोणूच पडेना, ती काबार जाली. पूण आयज आनिकूय मारेकार दुयेंसां येयत आसात. आतां सद्याक ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस परतून परतून घुंवत आसा. चायनाक आतां परतून ओमिक्रॉन हो कोरोना व्हायरस आनिकूय जायतो घुसपागोंदळ करून उडयल्लो आसा चायना देशांत. तशेंच दुसऱ्याय देशांनी तो आतां परतून भितर सरतलो, 4th वेव येतली अशें जायते जाण म्हणटात. म्हणटच दुयेंसां जीं आसात तीं येयत रावतात, वचत रावतात. ह्या सगल्यान भाव भयणीनो गरजेचें आमी पातयेवन रावपाक. पातयेवन रावप म्हणल्यार कितें काय? पातयेवन रावप म्हणल्यार देव जें कितें करता तें पळोवप बरे भाशेन. ह्या दिसांनी आमकां जायत्यो वस्तू घडटात ज्यो आमकां मानवनात. जावं संवसाराच्या मळार, जावं आमच्या देशाच्या मळार, जावं आमच्या राज्याच्या मळार, वा आमच्या गांवांत पासून, वा थोडे फावटी आमच्या घोराब्यान पासून ज्यो वस्तू घडटात त्यो आमकां मानवनात. आमचे लागीं घडये जायत्यो फिर्यादी आसात, कंप्लेन आसात. हें जायना, तें जायना, तें जायना, आनी खरेंच जायना. दूख जावपाची खबर. जाल्यार ह्याच दुखान, ह्याच हेंच गुणगुणत रावत आमी काबार जावप काय? जावं वेगवेगळीं दुयेंसां, जावं आमची राजकीय परिस्थिती, जावं आमची आर्थीक परिस्थिती, वो जे भाशेन आयज आमचे फामिलीचें जिवीत जाता, ह्या सगल्यांत आमी अशींच काबार जावप काय? जाल्यार आयचो सेवाधर्म आमकां खेरीत भाशेन उगडास करता, ना, इतल्यान काबार जायना. भरवसो आसा, आनी जो कोण भरवसो दवरतात, हो होप दवरता, ताच्यान हें जिवीत जोडूंक जाता. नामान आमी पळयता, जेन्ना ताका ही सादी वस्त सांगली एलिजेव प्रवाद्यान, वच आनी जॉर्दान नदीन 7 फावटी धुव न्हांव, तूं बरो जातलो. जें कितें ताणें म्हणलें, नामानान म्हणलें, तेंय घडये सारकें. आमच्या गांवांत बऱ्यो बऱ्यो नदयो नात. इतले पयस तावन येवन तुमचे जॉर्दान नदीन न्हांव बरो जावपाक. येता आसतना नामानाच्या मनान एक आशा आसली, वो एक एक्सपेक्टेशन आसलें. हो प्रवादी भायर येतलो, आपल्या देवाक उलो मारतलो, वो म्हाका हात लायतलो, म्हज्या गाव्यांक हात लायतलो, आनी हांव बरो जातलो. एक्सपेक्टेशन ह्या नामानाचें, ह्या चाकराचें, जो बरो जावपाक इज्रायलांत आयलोलो, आनी आपणाक जाय ते भाशेन जायना देखून परतून वयतालो. दुसरे वाटेन आमी पळयता, ताच्या मतीन ही जाणवाय कोणें घातली? ही जाणवाय ताच्या मतीन घातली ते व्हडले व्हडले जाणवायेचे मनीस न्हय, सादे ताचेच चाकर. हे चाकर आसात ते आपल्या दुनयाक सांगतात, दुनिया बापा, जरी तर ह्या प्रवाद्यान तुजे लागीं व्हडलें व्हडलें कितें मागलोलें जाल्यार तूं तें करचो नासलो. आनी नामान येदो व्हडलो मुखेली सेनाचो जाल्यार ताणें म्हणलेंच आसतलें, वय करतलोच आसलो. कितेंय व्हडलें सांगलेलें जाल्यार करतलो आसलो बरो जावचे पासत. जाल्यार ही सादीशी वस्त तांचे ते जॉर्दान नदीन 7 फावटी धुवपाक तुजें कितें वेता? कित्याक तूं तातूंत हो भरवसो पडेना? आनी ह्या आपल्या चाकरांचें, ल्हान मनशांचें आयकून हो मुखेली वचून तो न्हांवलो, भरवसो दवरलो ह्या ल्हान सुकुल्ल्या मनशांनी, आनी तांच्या भरवशाचेर हो नामान 7 फावटी जॉर्दान नदीन न्हांवून ल्हान भुरग्या भाशेन ताचें आंग जालें. म्हणटच ताचें कोड, कंटेजियस डिजीज,
भिरांकूड आख्खो संवसार काबार करपा सारकें हें दुयेंस तें ना जालें. भाव भयणीनो, भरवसो दवरतले सवें सगलें जाता, पूण भरवसो दवरिनात तांचें सवें कांयच जायना. आनी ज्या कोणाक भरवसो ना तांच्यान कितेंच मानूनच घेवंक जायना, कितें आयकूंक घेवंकूच जायना. आनी कोणूय जरी तर तांकां बरें सांगता जाल्यार ताचेर आड तीं उप्रासतात. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजूचेर ताचोच लोक, ताच्या गांवचो नाजारेत गांवचो लोक ताचेरूच एके भाशेन उप्रासलो. कित्याक होय लोक आपले एक्सपेक्टेशन्स घेवन आसलो. जेजू दुसरे कडेन ताची नामनां गाजता, आमच्या गांवांत येवन आमकां असल्यो ओचोरयां विजमितां करतलो, हिलींग करतलो, हात लायतलो, कितें तरी करतलो. पूण जेन्ना तो तांचे सवें आयलो तेन्ना जेजूचीं उतरां मानून घेवंक तांकां अवघड जालें. तो कोण तो आमी नकळो, तो थोवयाचो पूत, तो मारयेचो पूत न्हय, तो हांचो तांचो भाव न्हय. हीं उतरां हो लोक उलोवंक लागलो जेन्ना जेजू देवाचें उतर तांकां परगट्टा तेन्ना. आनी देखूनच जेजून तांकां म्हणलें, प्रवाद्याक आपल्याच खाशा गांवांत रेस्पेत मान ना, तेच मानून घेनात. आनी जे कोण मानून घेनात तांचे सवें कसल्योच मिलाग्री जावच्यो ना. जेजून एलिजाच्या काळाचे आनी एलिजेव प्रवाद्याच्या काळाच्योय वस्तू तांकां सांगल्यो. आनी हें सगलें सांगून एके भाशेन तांकां दाखोवन दिलें की ही पोरजां जी भरवसो धरिना, पूण आपल्याच मनाचेर, आपल्याच चिंतनाचेर आनी आपल्याच आवंड्याचेर धरून आसा, आनी त्या प्रमाणे ती उलयता, तांकां कांयच मेळचें ना. जेजूक तांणी धरलो आनी शारा भायर घालो. भरवसो नासलेलीं मनशां. भाव भयणीनो, आमी करता काय हे भाशेन देवाक आमी भायर घालता काय, वो देवाच्या नांवान आमकां कोणूय बरें सांगता जाल्यार तांकां आमी पयस करता काय. जायते पावटी आमकां कोण बरें सांगता तांचेशी आमी वचना परतून. तांणी फोन करीत जाल्यार तांचे फोन काडिना, वो तांचे लागीं आमकां उलोवंक पासून नाका. कित्याक ती जें कितें सांगतात, बरें सांगतात तें आमकां आयकूंक नाका. जायते पावटी आमची तरणाटी करतात ते भाशेन. जेन्ना ती वाडटात वेगवेगळे तरेन घडये वायटाक सांपडलेलीं आसात. आपणाक कोणूय बरें सांगता म्हूण समजत आनी कळत जाल्यार ती त्या मनशा सवें वचना, पयस रावता. म्हणटूच भरवसो जो आसा तो आमचो पिड्ड्यार जालो जाल्यार भाव भयणीनो कांयच मेळचें ना. देवाचेर पात येवन रावता जाल्यार खालतिकाय गरजेची. त्या साद्या मनशां भाशेन जाणी सांगलें त्या प्रवाद्यान, व्हड कितें मागलेलें जाल्यार तूं करचो नासलो जाल्यार वच आनी ना धू. भाव भयणीनो, हेंच सादेपण आमच्या जिवितान घेवया. देवाचेर पात येवन रावया, जेजूचेर पात येवन रावया, ह्या उतराचेर पात येवन रावया. आनीक जो कोण थीरपण सांबाळटा तो घट उरतलो. असल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आतां आमचे भोंवतणी घडटल्यो, जावं आमच्या अंतरराष्ट्रीय मळार, आमच्या राजकी मळार हे असल्यो जायत्यो वस्तू घडपाच्यो आसात. आमचेच भोंवतणी आमकां आतां ह्या दिसांनी जायतें वायट दिसपाक लागतलें. भरवसो सोडलो तो गेलो, पूण जो कोण थीर रावता, देवाच्या उतरान थीर रावता, पवित्र साक्रामेंतान थीर रावता, एकामेका सांगाताक थीर रावता, तोच की जिवीत जोडटलो. तर हें जिवीत आमकां दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. गायन घेवया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ कायसा तुका ओपूं देवानी मनशा मोदे सन्मान करूं शांती करूं देवानी मनशा सन्मान करूं शांती करूं. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें स्वेलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें स्वेलो भुरगो तुजो.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक खालतिकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारणाचो संस्कार जायशी कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंकवीचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचेर पातयेवन रावता ताका कसलीच भिरांत ना
आनी सगल्या वायटा विघ्नान थीर रावून देवाचेर पातयेवन रावून तो जिवीत जोडटा. हेंच जिवीत आमकां दी म्हूण मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य हांगा येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसफुटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. मोगान जेजू यो तुयो बाबा भयणीक भेटोंक यो. काळजांत आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. गोठाय तुजी लिटोनी उजवण आमकां तुजी. सोतोस तुजो आमकां दी. फावो तितली भलायकी. गोठाय तुजी दितली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अदीक अदीक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी काळजांचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. गायन घेऊया I7 पेज नंबर 119. I7. जेसू ख्रिस्त